आमचो जो दसरो आसा तो दसरो तसो फेमस आसा। आता गेली कित्येक वर्षापासून ही परंपरेन जे दसरोत्सव साजरो केलो वयता तशाच पद्दतीचो ह्याही वर्षा दसरोत्सव आमी हरमलान सुरवात केलो म्हणजे सुरवात जाल्लेली आसा। पण हरमलान चवथो मानकरी म्हणून जो आमचे मेथर फॅमिली आसा तेंचो आयज पावणेर आसा। पावणेर म्हळ्यार कितें तर एक्चुअली जी दोनूय तरंगां आसात रमणताची आनी भुतनाची ती हांगा येवन आयज पावणचार करतले म्हणजे हांगा रावतले म्हणजे चवथ्या दिसा रावप आनी पांचव्या दिसा वचप असो तो भाग आसा। आनी त्या हितून ह्या हितून आमी वेगवेगळ्या पद्दतीचे कार्यक्रम आमी हांगा साजरे केले वयता। जी मेथर फॅमिली म्हणून जी संपूर्ण गोव्यान आनी गोव्या भायर सुद्दां जी दिसता ही सगळी फॅमिली म्हणजे आता उदाहरणार्थ आमी हरमलकर जे भायर जे गेल्ले आसात ते हरमलकरच लायतात। हे सगळी फॅमिली ह्या दिसा म्हणजे फाल्यां जेंकां कौल आसा म्हणजे आयज संपूर्ण दीस हांगा देव पावलेले आसा फाल्यां तेची 5 तेची विधिवत वयतले आनी वता आसतना आमकां मेथर फॅमिलीन कौल आसा। आयज जो आमी जो उत्सव साजरो करता जायता तुमी पळयलेले आसा जेन्ना देव भितर आयले देवांचे रितसर हांगा जे बांदले गेले आनी त्या बांदल्या उपरांत आतां जो प्रकार जो आसा जो भले भले प्रकार आसा तो भले भले प्रकार जातलो म्हणजे पयशे ओवाळून त्याची रितसर म्हणजे पुजा केली वतली। ती जाल्या उपरांत हांगा ह्या फॅमिलीन ह्या वर्सा आमी भजनाचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा। तो भजनाचो कार्यक्रम ना म्हटल्यार रातच्या 10, 11, 12 पर्यंत चलतलो। त्याच्या उपरांत महानैवेद्य आसतलो आनी अशा पद्दतीन जो संपूर्ण रात आमी जागयली वयता। फाल्यां सकाळी ह्या दिकेर वेगळो पद्दतीचो कार्यक्रम जाता आनी महाप्रसाद जो आसा प्रकार तो दनपारच्या 12 किंवा 1 ते 2 ते 3 पर्यंत महाप्रसाद जाता। महाप्रसाद जाल्या उपरांत हांगा जे आमी जे प्रसाद जो आसा तो प्रसादी लायले वयता त्या देवाच्या फुड्यान गांवकार जे आसा ते प्रसादी लायतात आनी त्याच्या नंतर 5 रितसर ते देव भायर सरतात आनी हेचो जो मान आसा तो हांगा तांकां दिलो वयता कौल दिलो वयता आनी हांगाच्यान जर चलत जर आमी ना म्हटलें जाल्यार एक 10 मिनटाच्या वाटेचेर वता आनी थंयसर रितसर तांचे जर पयशे जाल्यार सगळ्यांक जे मेथर फॅमिली आनी हांगासले जे आमचे सोयरे पावणे जे रिलेटिव्स आसात तांकां सगळ्यांक कौल जो आसा तो कौल सांजच्या 5, 5:30 दिलो वयता आनी ताच्या उपरांत हे देव हांगाच्यान जो 5वो मानकरी आसा तो गावडे म्हणून आसा तो गावड्यांच्या घरान वयता। अशा पद्दतीचेर आमी गेली कित्येक वर्सां म्हणजे ना म्हटलें जाल्यार आमी सांगूंक शकना एक्झॅक्टली केन्नाच्यान ही परंपरा सुरू जाल्लेली आसा। ती परंपरा हांगा आमी हरमलान केली वयता आनी हे करत आसतना आमी जेन्ना आमी अशें म्हणटा की मेथर फॅमिलींचो जो पावणेर आसा तो केवळ बाबा एका विनोद मेथराचो किंवा राजन मेथराचो असो आमी मानिना। आमी म्हणटा की ह्यो सगळो पावणेर आसा ह्यो मेथरांचो आसा। त्यामुळे सगळी जी मेथर फॅमिली आसा ती एकत्र येवपाचें वर्षान एकदा काम जाता आनी हे त्या देव रवणाथ आनी भुतनाच्या कृपेन जाता आनी अशा पद्दतीचो ह्यो कार्यक्रम आमी साजरो केलो वयता। येस, धन्यवाद।